पोवी तिंडा एक वोटांसो
मोगळा जेजू या पवित्र साक्रामेंतांत या उंड्या रोपार तू आजर आसाय तुझे पवित्र आसरपण या पवित्र साक्रामेंतांत या घडी आम्ही ओळखून घेता जेजू तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही नामान करता तुका आम्ही स्तुती करता सोमिया तू आमचो देव तू जीवो देव तू बोलवो तो देव आमच्या संगता आमच्या कुटुंबात रावसो आमचे जिवीत कुटुंबात सोलोन वर्सो आमच्या हरी एका सुखा दुखांत आमकां आधार दिवचो तुलसो सोमिया आमच्या कुटुंबाचो धनी आमच्या कुटुंबाचो वडील आमच्या कुटुंबाचे बोळ आमच्या कुटुंबाचे सर्वस्व तुंत जावन आसाय सोमिया या पवित्र साक्रामेंतांत या घडये तुझे हाजरपण खरेपणी हांगासर जमलेल्या आमकां हरी एकल्याक तू दिवन आसाय सोमिया तुका आमी खाल सांगता नामान करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू आज आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना आमच्या वारड्यांतल्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना आमच्या दिएसींतल्या सर कुटुंबा खातीर मागता आसतना या सर्व कुटुंबांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता सोमिया या आराधनेच्या सुरवेर सोमिया तुज्या पांयांतळ ही सकट कुटुंबां समर्पण करता तुजी धाळ दिश्ट तुजी खाकुलतीची दिश्ट आमच्या हरी एका कुटुंबाचेर घाल सोमिया तुजो मोग दैवीक मोग आमच्या हरी एका कुटुंबाचेर वाळय सोमिया कुटुंबाच्या हरी एका सांद्याक तुझ्या मोगान बस सोमिया आणि त्या मारिपात आमच्या कुटुंबांनी मोगाचो संतोष अनुभव करूंक तुझ्या मोगाक साक्ष जावन आमी जियोंक आणि त्या मारिपात आमची कुटुंबां तुवें जल्मोन वाडल्या त्या भगेवन कुटुंबां बरी आमची कुटुंबां भगेवन करूंक पवित्र करूंक नंदन करूंक आमकां कृपा दी सोमिया आमकां बोल दी सोमिया आमचे संगत तो राव सोमिया आमचे जिवीत दिसपते तुंत चलोन वच सोमिया तू आमचो धनी तू आमचो रक्षक तू आमचो सांगात तू आमचो सांभाळणार तू आमचो बुजोनदार तू आमचे सर्वस्व जावन आसाय सोमिया तुका जावं मान आनी वगळाप तुका जावं आराधन आनी स्तुती तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन मोगाल भवन आनी भयणीनो या पवित्र साक्रामेंतांत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त खरोच आजार आसा आज ताच्या पवित्र काळजाचे फेस्त आमी आचरण करता जेजूचे काळीज खालते आनी बोळे जेजूचे काळीज आमच्या हरी एकल्याच्या मोगान भरलेले आणि त्या देखून या साक्रामेंतांत हांव जेजू मुझे आनी तुझे आमचे हरी एकल्याचे नांव कान म्हणटा कष्ट तेल्यानो वा जन्म वयतेल्यानो मुझे सरशी येया कष्ट तेल्यानो वा जन्म वयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशव दिता मोगाळ भावा आनी भयणी आमचे जिविताचे बोळ आमचे जिविताचे संतोष आमचे जिविताचे आशिर्वादा आमचे जिविताचे सर्वस्व हो जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी तोच ह्या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच जिवो आजार आसा मोगाळ भावा आनी भयणी तर ह्या सोमियाचे आजारपण आमी वळखून घेवया या सोमियाचे आजारपण या साक्रामेंतान आमी वळखून घेवया आमचे तकले आमी बागावया या सोमियाक काल जाणटावन आमी नामान आराधन करिया आनी म्हणया ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या या साक्रामेंतान तूं आजार आसाय आमचे खातीर मनशा रूप घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो तुजो म्हणलें भावार्थान वळखून घेता तुजे मुखार आमी सरपडटा आमच्या कालसाचो मान नामान तुका आमी भेटयता तेन्ना आमचे तकले आमी बागावया आमकांत त्या सोमियाक समर्पण करिया आनी त्या सोमियाक काल जाणटावन आमी आराधन करिया नामान करिया त्या सोमियाची स्तुती करिया आनी आमी गावया one
समर्पिता फिडा फिडा आमची आराधना वंदन करो फिडा शिडाची समर्पिता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, जेजूचे काळीज ते निष्कळंक काळीज जावन आसा, ते आमचे बसत जीव दिल्लेलें काळीज जावन आसा. जुवांसोवांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, एक इश्टा बसत जीव दिवचे प्रास ओरतो मोग दुसरो ना. आमकां ताणें इश्ट म्हणून आपयलां, साकर म्हणून न्ही. आमकां हर एकल्या की इश्ट म्हणून आपयलां आनी आमचे खातीर ताचो जीव ह्या सोमयान वारयला आमकां जिवी दिवच्या खातीर. आनी तसो सोमी आमचो इश्ट ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत खरोच आजार आसा. जुवांसोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो आमची सोडवण करच्या खातीर. आमची सोडवण करूंक ह्या संवसाराक आमच्या मोगान बरोवन आयिल्लो. तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत खरोच आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, हांव आयलां जिवी दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान संपूर्ण तरान जिवी दिवंक हांव आयलां. आनी आमकां जिवी दिल्लो वस्तू सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत आमचे खातीर खरोच आजार आसा मोगाचे न्हू. आमच्या मोगान बरोवन खावने थावन कुर्सा पर्यंत खालतो जाल्लो, विधेय जाल्लो. सांबावलान फिलिप्पी घरांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 7-11 आमी वाचलें जाल्यार, सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक लाभदोन रावलो ना. मनीस जालो, मनशा रूप ताणें घेतलें, खालतो जालो, विधेय जालो, खावने थावन कुर्सा पर्यंत आमचे खातीर खालतो जाल्लो, आमचे खातीर विधेय जाल्लो, आमकां जिवी दिवंक. आनी तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत आमचे खातीर आजार आसा मोगाचे न्हू. आनी त्या कुर्सा थावन म्हणलें आमच्या मोगान बरोवन, बापा तांकां बक्षी, ती कितें करतात ती नेनांत, ते कितें करतात ते नेनांत. आमकां हर एकल्या की बोक्साने दिल्लो, बोक्सानेचो दातार, सोडवणदार आमकां हर एका दिसा हर एका घडये बोगसून ताचो मोग आमा पातक्यान दई कितलो गी म्हणलें हर एका दिसा उगडा पेंगोसो. तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत खरोच आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया, आमचो मोग करचो, आमची जतन करचो. सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत आसा. इसाया प्रवादीच्या उतरांनी अध्याय 49 वाक्या 16, म्हजें आनी तुजें नांव कान म्हणटा ह्या घडये, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर हांवें लिखलां. बाबा भयणी, तुजें आनी म्हजें नांव कान उलो मारता आनी म्हणटा, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर हांवें लिखलां. तूं म्हजो, तूं म्हजें, तूं म्हजो मोगाचो, तूं म्हजी मोगाची. आनी लुकाचो अंजेल अध्याय 20:1 वाक्या 18 म्हणटा, म्हज्या अपेक्षेविणी तुज्या माथ्याचो एकच एक केस लागून जोडून वेसो ना. तितलो मोग करचो म्हज्या आनी तुज्या मोगान भरलेलो. सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत आसा. ताज्या काळजान थावन वालता
मोग आणि मोग आणि मोग मात्र मोगाच्या भावा आणि बहिणी म्हजो आनी तुजो हर एकल्याचो मोग करता हर एका घडये म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा ते देखून एक घडी त्या जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी आमी अनुभव करया ह्या काळजांत तावन त्या जेजूच्या काळजा कडेन एक घडी आमी उलोवया मोगाच्या बाबा भयणी तें काळीज जेजूचें काळीज तुज्या आनी म्हज्या मोगान भरलां म्हजे कडेन तें उलयता ते देखून म्हजी आनी तुजी बोगणां त्या काळजाक सांगया मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुजें दूख त्या काळजाक आमी सांगया म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबाचे कश्ट दूख बेजाराई आमच्या कुटुंबाचे समस्ये त्या काळजा कडेन आमी सांगया एक घडी मौनपणान त्या काळजा कडेन आमी उलोवया मोगाचें न्हू तें काळीज आमकां आयकता तें काळीज तुज्या आनी म्हज्या मोगान पेटलां म्हज्या आनी तुज्या मोगान भरलां ते देखून त्या काळजा कडेन एक घडी बरी आमी उलोवया आमी सांगया मोगाचें न्हू आमची बोगणां ताजे कडेन आमी उसारया आमचें काळीज आमी उक्तें करया ते जेजू कडेन एक घडी मौनपणी एक घडी आमी उलोवया मोगाचें न्हू कीर्तन 139 वाक्य 1 तावन म्हणटा सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां हांव केन्ना उरतां तें तूं जाणाय पयस तावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात हांव चलतांगी आड पडटां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात मोगाच्या बाबा भयणी हर एक घडी जेजू म्हाका तुका पळयता म्हजी चिंतनां ताका कळीत आसात म्हजी भोगणां ताका कळीत आसात म्हजें दूख ताका कळीत आसा म्हजे कश्ट समस्या ताका कळीत आसात म्हजी पिडा शिडा ताका कळीत आसा आमी तोंड उक्तें घेवन ताका सांगतना तो आयकता आमी मागल्लें तो आमकां दिता मोगाच्या बाबा भयणी आनी त्या देखून हांवें सांगलें आमच्या काळजान तावन त्या काळजा कडेन उलोवया सांगया आमची बोगणां कित्याक तें तावन वालता मोग आनी मोग आनी मोग मात्र म्हाका आनी तुका ते देखून आमी तेचे कडेन उलोवया सांगया आमी ताका कीर्तन 140 वाक्य 2 ह्या कीर्तनगराच्या उतरांनी आमी ताका सांगया म्हजी जीण भर तुजी स्तुती करतलो हांव जियेसर तुका म्हज्या देवाक गितां हांव गायतलो ह्या कुडींत स्वास आसता पर्यंत हांव तुजी स्तुती करतलो ह्या जिवीत आसता पर्यंत हांव जियेसर ह्या संवसारांत हांव तुका म्हज्या देवाक गितां गायतलो तर आमी उबे रावया मोगाचें न्हू आमच्या देवाची स्तुती करन इतलो मोग आमच्या घरच्या देवाची स्तुती करन थाळयो पेटोवन आमच्या काळजा मनांत तावन आमी ताका अर्घां दिवया ताची स्तुती करया देवा तुजी स्तुती करता आमच्या काळजा मनांत तावन थाळयो पेटोवन आमच्या सगळ्या भोगणांनी कुडींत तावन इतलो मोग करच्या ह्या देवाक ह्या आमच्या दणियाक आमी स्तुती करया मोगाचें न्हू तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता तुझो जीव आस्था पुरिया तुझ्या राजाक पावता पुरिया जीव आस्था पुरिया तुझ्या राजाक पावता पुरिया सोमिया तुझ्या राजाक पावता पुरिया सोमिया तुझ्या राजाक पावता पुरिया
देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझे करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझे करता दैविक शब्दानं तुझी स्तुती करता म्हज्या सगळ्या कुडीन काल जाणता हांव सुमया तुझी स्तुती करता या म्हज्या कुडींत जीव आसता पर्यंत म्हज्या जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत सुमया हांव तुझो जावन जियेता सुमया तुझी स्तुती करता दैविक शब्दानं स्तुती करता सगळ्या सत्यानं हांव गायता दैविक शब्दानं स्तुती करता सगळ्या सत्यानं हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो करता जोबान ताजे जिवितांत देवान ताका जायते दिलें कश्ट आयले दूख आयले पूण तो म्हणालो देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव स्तुती जावं दावीद राय ताजे जिवितांत संतोषान उडकान घालन रत्यांगन गायनांनी देवाची स्तुती करूंक लागलो तर आमी मोगाच्या बाबा भयणी आमच्या खाल जाणतावन कितेंय येवन दी कितेंय घडोवन दी म्हजें जिवीत सोमियाचें हें जिवीत आसता पर्यंत सोमिया तुजी एकल्याची हांव स्तुती करता तुका आराधन करता कित्याक तूं म्हजो देव म्हजो जिवंत देव म्हजो बळवंत देव म्हणल्यार वळखून घेता आनी सगळ्या म्हज्या काल जाणता सोमिया हांव तुजी स्तुती करता सोमिया हांव तुजी स्तुती करता तुज्या एकल्याची मात्र हांव स्तुती करता सोमिया देवा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव नाचता देवा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव नाचता देव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या तुझो देव आसता पर्या तुझ्या राजाक पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजाक पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो करता हालेलुया 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 सोमिया जेसू तूं आमचो देव आमचो बळवंत देव आमकां हर एक लागी पळयताय आमच्या सांगात वाचताय तुझी आमी स्तुती करता तुका आमी आराधन करता तूं बळवंत देव आमचो रक्षक आमचे जिवीत चलोवन वचो आमकां बरें करचो हर एक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबात जिवितांत बरें दिवचो तुजो देव हेर तुका आमी आराधन करता स्तुती करता महिमा दिता तुका आमी होगळप दिता तुजे मुखार आमी सर पडटा सोमिया कित्याक तूं आमचो देव तुका जावं मान तुका जावं होगळप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाळ भावन आणि बहिणीनो, आज मी कुटुंबा विशांत नियाळ करण कुटुंबा खातीर देवाक आमी प्रत्येक जावन विशेष तरान आमी अर्घां दिता. कित्याक गेल्या त्या वर्साच्या मार्चाच्या 19 तारखेर कुटुंबाचें वरास आमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वरास प्रारंभ केल्लें आनी परवां आयतारा 20 आनी 6 तारखेर हें कुटुंबाचें वरास आमोरीस लेतिशिया हें कुटुंबाचें वरास संपता. पूण कुटुंबाचें वरास संपता, कुटुंबाचें जिवीत सांपना. कुटुंबाचें जिवीत मुनदर्शन वचोंक आसा, कुटुंबा खातीर वावर मुनदर्शन वचोंक आसा. आनी त्या देखून आज ह्या कुटुंबाच्या वर्सा खातीर देवाक आमी अर्घां दितना ह्या कुटुंबाच्या वर्सा देवान आमच्या कुटुंबाचेर ओतुल्ल्या आशिर्वादांक उपकार आठयतना आमकां एक कुटाम दिल्ल्या खातीर आज आमी ताका विशेष तरान दिन वासूंक ह्या पवित्र थाळाक, ह्या पवित्र सुवातेक आमी आयल्या मोगाचे न्हू. ही एक सवाल हांवें कदाळय विचारचें, ह्या संवसारांतलो ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार कोण? ह्या संवसारांतलो ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार कोण? कितें म्हणटात? थोडे बरें आमी चिंतूंक बरो, म्हणूंक बरो, कोणा कडेन पयशे आसात, आस्त बदीक आसा, भांगर शिंगार आसा, दरबस्त आस्त आसा, तो ग्रेस्त मनीस. पूण तो न्ही, वा तो ग्रेस्त ना म्हणना, पूण ताचे की चड मोगाचें न्हू. कोणाक पळय कुटाम आसा तो ह्या संवसारांतलो ग्रेस्त मनीस. कोण पळय कुटुंबांत जी येता, कोणाक पळय कुटाम आसा ताचें म्हणलें तो ग्रेस्त मनीस, तो व्हरतो मनीस. कित्याक ताका ताचें म्हणलें कुटाम, ताचो म्हणलो दादलो, ताची म्हणली पतीन, तांची म्हणली भुरगीं, तांची म्हणली आवय बापूय, इतलें बरें देवान दिलां मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आज आमी देवाक अर्घां दिवचें आमच्या कुटुंबा खातीर. म्हाका उडास आसा मिलार फिरगजेंत म्हज्या मोगाचें कुटाम आसा. तो दादलो गल्पांत आसलो, मस्त वर्सां काम करतलो आनी 2 वर्सांक एपटीन गांवाक वयतलो. ताणें कदाळय म्हणजे दोगां भुरगीं शिकप शिकोवन आसलीं. आतां ह्या दिसांनी भुरग्यांचें शिकप मोग जालें. ताणें हर एक फावटी गांवाक आयल्या वेळार मनचे इतल्यान म्हाका फाटीं वचोंक मोन ना फादर, म्हाका फाटीं वचोंक मोन ना. म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक म्हजें कुटाम सोडून त्या वरविंगड सुवातेर एक सुऱ्या जाग्याचेर म्हाका रावचें म्हळ्यार ताचे तितले कश्ट म्हज्या जिवितांत दुसरें ना फादर. पूण म्हाका दुसरें ऑप्शन ना, म्हाका दुसरी वाट ना फादर. भुरगीं आसात, भुरग्यांक एक शिकाप दिवचें, भुरग्यांक एक बऱ्या फुडाराक पावयचें. त्या खातीर मात्र इतलो त्याग साक्रिफीस करून ह्या जाग्याक हांव आयलां फादर म्हणटलो. आनी गेले त्या वर्सा भुरग्यांचें शिकाप सदांच मूग दोन आयलें, ह्या वर्सा मूग जालें. तेन्ना गेले त्या वर्सा काम सोडलें, शीदा गांवाक आयलो. हांगासर कुटुंबांत तो आसा, तांचें म्हणलें इल्लेशें ल्हान बिजनेस चलयता हांगात. आनी त्या मारिपात संतोश भरीत आसा. आनी ताका दाणे म्हणटा, आतां म्हाका नीज संतोश आसा बाजार, म्हजी पतीन, म्हजी भुरगें, म्हजे कुटुंबांत हांव आसा, संतोशान आसा बाजार. व्हडलें कांय ना नाका, पूण कितलें आसा तातूंत तृप्ती आसा बाजार. कितें मेळटा दिसपरतो ग्रास तितलें पुरो बाजार, तृप्ती आसा. भुरगीं घालतलीं, तांच्या पांयार उबें रावतलीं, तांचो फुडार तीं पळयतलीं, तांकां शिकाप दिलां. पूण आज म्हाका तृप्ती आसा, समाधान आसा म्हज्या कुटुंबा खातीर. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी ह्या सोमयाक अर्घां दिजय, ताचो उपकार आठयजय. कित्याक आमकां हर एकल्याक आमचें म्हणलें एक कुटाम त्या देवान आमकां एक देणें जावन दिलां मोगाचें न्हू. तेन्ना आमचें हर एकल्याचें कुटाम हें देवाचें योजन, देवाची मांडावळ म्हणलें आमी समजूंक जाय. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7, 20 आनी 8 आमी वाचलें जाल्यार कितें आसा? देवान मनशाक रचलो, देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री करून रचलें. देवान तांकां आपल्या सरकेची स्वरुपाचें घर रचलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, संवसार बरा. आतां एका दादल्याक, एका स्त्रियेक रचलें देवान. देवान तांकां सांगात हाडलें, देवान तांचो बांद पवित्र केल्लो आनी देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हणलें, तुमचें कुटाम भुरग्या बाळांनी बरा. आनी त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें कुटाम देवाचें योजन, देवाची मांडावळ.
आमच्या कुटुंबांतली भुरगीं देवान दिल्लें देणें नवार्दीक बरोवपी खालील गिब्रॉन तो म्हणटा तुजीं भुरगीं तुजीं न्ही तीं भुरगीं देवाची देवान तुका दिल्लें एक देणें तुजे मारिपात ह्या संवसाराक दिल्लें तें देणें म्हणटा भुरगीं देवाची देखून आज आमच्या दादल्या खातीर आमच्या स्त्रिये खातीर आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमच्या आवय बापाय खातीर ह्या सोमयाक आज अर्घां दिवचो उपकाराटोवचो दीस मोगाचे न्हू उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 18 कितें म्हणटा दादल्यान एक सुर्याचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली सांगातीन दिता आनी वाक्य 23 म्हणटा दादलो स्त्रियेक पळोवन ई जाल्यार म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस पळया मोगाचें न्हू तुजी स्त्री तुजो दादलो देवान तुका दिल्लें देणें देवान कितें म्हणलें दादल्यान एक सुर्याचें बरें न्ही स्त्रियेन एक सुर्याचें बरें न्ही हांव ताका तिका फावो तसली सांगातीन दिता देखून तुमकां एकल्याक देवान दादल्यांक स्त्रियांक दादलो तुमकां कसलो जाय तसलो फावो तसलो दादलो दिला आतां अशें म्हणटाना आमी संपूर्ण न्ही सक्कड आमचे कडेन आसा म्हूण न्ही आमचें तें उणेपण आसा अस्गदगाय आसा पूण तो तुका फावो जाल्लो ती तुका फावो जाल्ली देवान दिल्लें आनी दादलो कितें म्हणटा ई जाल्यार म्हज्या हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस तशें म्हळ्यार एका दादल्याक एका स्त्रियेक विंगड करूंक जायना ती एकामेका मांस आनी हड एकामेकाक तो जीव एकच जीव ह्या फुडां ती दोगांनी एकच जीव जातेली आनी तातूंत एक दादलो आनी स्त्री विंगड करूंक जायना तसली देवान तांकां सांगत हाडल्लें आनी हो बांद देवान भुरग्या बाळांनी थीर केल्लो जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो नवार्दीक बिस्प डेस्मंड टुटू गेले त्या वर्सा डिसेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर तो देवाधीन जालो ह्याच वर्साच्या जानेवारीच्या 1 तारखेर ताची मोर्नाची रीत जाल्ली आनी हो बिस्तायब म्हणटा तूं तुजें कुटाम विचिनाय बगार देव तुका देणें जावन दिता तूं तुजें कुटाम विचिनाय देव तुका देणें जावन तुजें कुटाम दिता तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमी कितलीं भाग्यवंतां आमी कितलीं भाग्यवंतां देवान आमकां एकल्याक एका कुटुंबांत जल्मोवचें एका कुटुंबांत ल्हान व्हड जावचें एका कुटुंबांत शिकप जोडचें एका कुटुंबांत एक फुडार जोडचें केदें व्हडतें भाग कितलीं आशिर्वादां देवान आमकां दिल्यांत आमचेर वतल्यान मोगाल भवन आनी भयणीनो देखून एक घडी सगळां आमचे दोळे धांपया मोगाच्या परात आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया एक घडी आमच्या कुटुंबाक आमी फाटया मोगाचे न्हू आमच्या कुटुंबाचेर एक घडी आमी नदर घालया जावंक पुरो तो म्हजो पप्पा जावंक पुरो ती म्हजी मम्मी देवान आमकां दिल्लें दिर्वें मोगाचें न्हू देवान आमकां दिल्लें दिर्वें आज हांव आनी तूं कितें जावन आसा त्या म्हज्या बापाय वरवीं त्या म्हज्या आवय वरवीं तांणी म्हाका जल्म दिल्लो तांणी म्हाका ल्हान व्हड केल्लें तांणी म्हाका एक बरो फुडाराक पावयल्लें त्या म्हज्या पप्पान मम्मीन म्हजे खातीर कितले कश्ट काडल्यात म्हज्या आनी तुजे खातीर कितलीं दुखां तांणी गळयल्यांत म्हज्या आनी तुजे खातीर तांचें पोट बांदून आमकां एक मोठो शीत जेवंक तांणी दिल्लें जर तर ती आवय बापाय आज नान जाल्यार त्या आवय बापाय खातीर देवाक आमी अर्घां दितना सोमयाचो उपकार आठयतना त्या आवय बापायच्या आत्म्याक शांती आमी मागया ती देवाच्या घरांत आसात थंय जावन तुमकां मागोवन धाडटात मोगाच्या भावा आनी भयणी जर तर आमची आवय बापाय आमच्या सांगात आसात आज तांचे खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया तो पप्पा मम्मी देवान दिल्ली जावंक पुरो तांचे थंय उणेपण आसा जावंक पुरो तांचे थंय अस्गदगाय आसा पूण तोच पप्पा तित्त मम्मी देवान दिल्लें दिर्वें तांचे खातीर अर्घां दिवया हांगासर आसले सकड दादले तुमकां सांगातीन जावन फावो तसली सांगातीन जावन देवान दिल्ल्या त्या स्त्रिये सोवडास काडया त्या स्त्रिये खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया आमी स्त्रियो तुमकां दिल्ल्या त्या दादल्या खातीर आज आमी देवाक अर्घां दिवया देवान दिल्लो जावंक पुरो तांचे थंय उणेपण आसा
असकत गाय आसा पूण देवान दिल्लो दादलो देवान दिल्ली स्त्री मोगाचे न्हू तुमची भुरगीं तुमची न्ही तुमची भुरगीं देवान तुमचे मारिपात ह्या संवसाराक हाडल्ली किर्तनगर म्हणटा भुरगे सर्वेस्वराच्या कुशीचे फळ सर्वेस्वराचे फळ ह्या संवसाराक तुमी हाडल्ले ती भुरगीं देवान तुमचे मारिपात ह्या संवसाराक हाडल्ले त्या भुरग्या मारिपात तुका एक बापय आवय म्हणलो बिरुद लाभला त्या भुरग्यां खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया तुमच्या खासदारी जिविताचो फळ जावन लाभयलेल्या त्या भुरग्यां खातीर त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सकड सांद्यां खातीर जावं मालगडी भुरगीं बाळां युवजन हर एकल्या खातीर आज आमी विशेश तरान देवाक आमी अर्घ दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू आज आमची कुटुंबां इतली घट इतली बरी आसा जाल्यार वारें वादळ भोंवती उठलां वय पूण आजुनी आमचे कुटुंबां घट आसात बरी उरल्यांत थळा थीर आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमचो सोमी आसा आमच्या कुटुंबांत आमचो सोमी आसा हर एक दीस हर एक घडी आमकां राखून व्हरता आमकां सांबाळून व्हरलां आमच्या कश्टांनी दुखांनी बेजारायनी पिडेशिऱ्या वेळार समस्या वेळार आमच्या कुटुंबान उणें पडल्या वेळार ताणें भरती करून दिला ह्या घडये पर्यंत म्हजें आनी तुजें कुटाम त्या सुमयान सांबाळला मोगाचें न्हू आज आमी ताका अर्घ दिवया आज आमी ताचो उपकार आठोवया मोगाचें न्हू आज आमी उपकारी मनाची जावया आज आमी खंडीत उपकारी मनाची जावया जाय म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबा खातीर कित्याक आज हांव आनी तूं कितें जावन आसा तें आमच्या कुटुंबा वरवीं आमच्या कुटुंबा वरवीं आमच्या कुटुंबांत आमकां एक भद्रती आमच्या कुटुंबांत आमकां एक मोग आमच्या कुटुंबांत आमकां एक सांगातपण आमच्या कुटुंबांत शिकाप आमच्या कुटुंबांत आमकां सर्वस्व मेळ्ळां त्या देखून इतलें बरें गेल्ल्या हर एक दीस दिसपरतें आमकां राखून सांबाळून वचच्या त्या देवाक आमी अर्घ दिवया स्तुती दिवया तसो उपकार आमी आठोवया आमच्या खास जमान्यांत हांव थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू थँक्यू म्हणया त्या सोमयाक थँक्यू म्हणया तो जीव सोमी तो जीव देव आमच्या कुटुंबाचो धनी आमच्या कुटुंबांत तो आसा आमचे कुटाम चलोवचें आमी न्ही ताणें आमच्या संगाता रावून आमचे कुटाम चलोवंक आमकां बोळ सकत दिवचो असो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा तर त्या सोमयाची स्तुती करया त्या सोमयाक आमी अर्घ दिवया त्या सोमयाचो उपकार आमी आठोवया आनी आमी गावया गीत अनुदिना नन्ना कायुव देवरिगे ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿಗೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿಗೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ आमच्या कुटुंबांत हर एका दिसा आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दिवचो आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक काम करूंक बळ भलायकी दिवचो तो सोमी आमी घेवचो तो स्वास आमकां हर एका दिसा लाभोवचो तो सोमी आमच्या मुखार आसा त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी नामान करया त्या सोमयाक आमी थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ
वंदन देवा येसु देवा वंदन राजा येसु राजा ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ आम्ही न्हिदल्या वेळार राती आमकां राखचो सांबाळचो आमचें जतन करचो खरी एका घडी आमकां बोळ दिवचो आमचें जिवीत चलोवन व्हरचो ताचे जिवान भरचो आमी सूख केल्ल्या वेळार आमच्या पाताक बगचो आमकां नितळ करचो ताच्या मोगान भरचो तसो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी ओगळाप दिवया ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी थँक्यू म्हणया मोगाच्या भावा आनी भयणी ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो मतेवसो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 ते 9 मस्तपणी आम्ही ऐकला फरिसेव शास्त्री जेजू लागीं येवन एक सवाल विचारतात खंयच्याय कारणा खातीर एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत गी एका दादल्यान आपल्या स्त्रियेक आपल्या पत्नीक सोडयेत गी आनी हे सवाल विचारलेल्या वेळार जेजून दिल्ली जबाब आरंभार देवान दादलो आनी स्त्री कंड आसतना देवाचे योजन कितें आसलें देवाची मांडावळ कितें आसली जेजू तें उगडासा काडटा आनी म्हणटा जे कितें देवान जोडलां तें मनशान मोडूंक हक्क ना त्या देखून एक लग्न बांदांत एक दादलो आनी स्त्री एक व्हरतना देवाचें योजन देवाची मांडावळ जारी जाता आनी त्या देखून हे मोडूंक ह्या योजना विरोध वचोंक कोणायकी अधिकार ना हक्क ना म्हणलें जेजू स्पश्ट करता कोणायकी आनी त्या देखून जेजून लग्नाचो बेस कुटुंबा जिवीत एक साक्रामेंत जावन उबारलो एक साक्रामेंत जावन पवित्र जावन उबारलेलो आनी त्या देखून कुटुंबा जिवीत आमकां त्या भाग्यवंतपणाक त्या पवित्रपणाक आमकां आपयता आमी कुटुंबांत भाग्यवंतपणान पवित्रपणान जिये जाय म्हणलें हें देवाची मांडावळ देवाचें योजन जावन आसा आतां आमच्या बोवारी आमी पळयलीं जाल्यार थोडीं काजारां मोडटात थोडीं काजारां तोडटात आमी म्हणटा सिवील डिवोर्स मेळटा चर्च एनॉलमेंट मेळटा एक आनी थोडीं काजारां आसात सोडून सोडटात सिवील डिवोर्साक एप्लाय करनात एनॉलमेंटाक एप्लाय करना सोडून सोडली आनी थोडीं आसात जी येतात सांगाता घोव बायलेचो संबंद ना एकाच घरा भितर एकाच पाक्या भितर आसात एकच समाजे खातीर ना जाल्यार नांवा खातीर ना जाल्यार भुरगीं आसात भुरग्यां खातीर
इतल्या खातीर सांगात रावूंची जोडी आमचे मदें आसात मोगाचे न्हू, आमचे मदें आसात. काजाराचो संबंध तो पवित्रपण आज आमच्या कुटुंबांनी, थोड्या कुटुंबांनी तें उणें जालां. हाका कारण कितें? हाका कारण कितें? आनी कारण जेजू आयच्या त्यात वाचपांत माथ्यो वाचोवांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 ते 9 म्हणटा, त्या फरिसेवांनी परतून जेजूक म्हळें, मोइजेन एक चीट बरोवन दिवन एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत म्हळांने. आनी तक्षण जेजू म्हणटा, तुमी तुमच्यात कुशेचे, तुमी तुमच्यात कुशेचे देखून मोइजेन तशें म्हणलें. आनी एक तरान आमी वाचचें जाल्यार, तुमी तुमच्यात कुशेचे म्हळ्यार तुमी दारूण काळजाची, तुमी कठीण काळजाची. आनी त्या देखून तशें परवानगी दिल्ली म्हणटा. मुखार भवन आनी भयणीनो, आज मुस्त कुटुंबांनी समाधान ना जाल्यार, आज काजारी जोड्या मदें संतोष ना जाल्यार, आज मुस्त काजारी जोडी तुटल्यांत फुटल्यांत जाल्यार एक कारण मोगाचें न्हू, प्रमुख कारण आज आमी आमच्यात कुशेन जियोवचें, आमच्यात कुशेचें आनी एकल्याचें पडोवन वचोना. काजार जाल्या उपरांत एका दादल्याक स्त्रियेचें पडोवन वचोना, स्त्रियेक दादल्याचें पडोवन वचोंक ना, भुरग्यांक आवय बापायची परवानगी ना, आवय बापायक भुरग्यांची ना. म्हजें जिवीत गेल्या जालें, हांव जियेल्या जालो, म्हजें जिवीत स्वार्थी, सेल्फीश आमी म्हणटा. आनी एकल्या विशयान चिंतचें, आनी एकल्याचें बरेपण आशेवचें, आनी एकल्याच्या विशयान पडोवन वचोना. हांवें जियेल्या जालें. आनी त्या देखून थोडे फावटी आमचीं घरां, आमचीं कुटुंबां हॉस्टेल जाल्यांत, बोर्डींग जाल्यांत, पेईंग गेस्ट जाल्यांत, वेळार आयले, रांदून दवरलें, केलें, गेलें. नाजाल्यार पांयार पांय घालून बसलें हांव, बायलेन रांदीचें. आनी एकल्याची भोगणां, आनी एकल्याचें कश्ट हें आमकां समजना. कित्याक आज काळीज आमच्या घरांनी दारूण जालां. आमी दारूण काळजाचे, आमी कठीण काळजाची. म्हाका उडास आसा, म्हजे लागीं एक कावन्सिलिंगाक जोडे आयिल्लें तरणे, आमचे मंगळूरचें, प्रस्तुत बँगलोरांत वस्ती करन आसा. आनी एक दीस ती स्त्री दोगांत रावतात एका पेईंग गेस्टां घरांत. एक दीस स्त्री गुरुवार, भरलेली गुरुवार, आनी वो दादलो कदाळाय पार्टी 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 म्हणून ताच्या फ्रेंड्सां सांगत वेचे. आनी त्या दिसा सांजेर वो म्हणालो बायलेक, आज म्हाका पार्टेक वचोंक आसा. आनी तक्षण ती म्हणाली, आज वचनाका, म्हाका कितेंय पोटांत दुखता, म्हाका कितेंय भोगता, तूं वचनाका, म्हाका सोडनाका, तुजो सांगात म्हाका जाय जे. आनी वो दादलो एका लागून हारामी भोगना नांत खाले म्हणालो, म्हळ्यार तुका कशें भायर येवंक ना, म्हाका म्हणी वचोंक सोडू, हांव वचून इल्लें गम्मत करन येता. आनी बाई सरलो गेलो. आनी ही स्त्री राती हुशार नासतना पडोवन बो 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 बो. आनी मागीर त्या पेईंग गेस्टाची ऑनर तांकां ती उठली, उठोवन ह्या स्त्रियेक आस्पत्रेक व्हरून गेली. आनी ताच्या उपरांत वो सकाळीं येताना ती ना, आस्पत्रेंत आसली. आनी म्हज्या लागीं आयिल्ल्या वेळार विचारलें, तुका तुज्या जिवितांत पयलो जागो कोणाक, तुज्या स्त्रियेक की तुज्या फ्रेंड्सांक? आनी कादल्या उतरांक म्हाका म्हणालो, म्हजे फ्रेंड्स म्हाका फस्ट बाद म्हणालो. आनी हांवें ताका विचारलें, खंयच्या गत्ती गाटा काजार जाल्लो घेवन विचारलें, खंयच्या गत्ती गाटा काजार जाल्लोय? थोडे आमचे मदें आसूंक पुरो. म्हजे फ्रेंड्स बायलें गम्मताचें जिवीत, कुटाम पडोवन वचोना, कुटुंबा विशयी चिंतचें ना. म्हजें जिवीत हांवें कशें जियेल्या जालें, म्हजें जिवीत कशें गेल्या जालें, हें मुस्तपडी अशें जाता. मुखाचें न्हू, कुटाम म्हळ्यार कितें? कुटाम म्हळ्यार कितें? कुटुंबाचो ह्या शब्दाचो अर्थ कितें? आतां कुटाम म्हणलें फॅमिली इंग्लिशान, तो शब्द आयिल्लोच लातीन भाशेच्या एका शब्दांत हांव फॅमुलास आमी म्हणटा. आनी ह्या शब्दाचो मुळाव अर्थ कुटाम म्हळ्यार सेवाक, सेवा, सेवा दिवचो, सेवा करचो जागो. एका घर म्हळ्यार एक कुटाम म्हळ्यार एकामेकाची सेवा करचो, एकामेकाक सेवा दिवचो जागो. आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? दिल्ल्यांत आमी घेता. हांवें दादल्यान म्हज्या स्त्रियेची सेवा केल्ल्या वेळार स्त्री म्हजी सेवा करता. हांवें स्त्रियेन म्हज्या दादल्याची, दादल्यान म्हज्या स्त्रियेची, भुरग्यांनी आवय बापायची, आवय बापायनी भुरग्यांची सेवा केल्ल्या वेळार आमकां एकामेका सेवा दिता. त्या देखून आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेका खातीर जियेचे, म्हजे खातीर न्ही, म्हजे खातीर जियोवचें न्ही, आमी एकामेका खातीर आनी एकल्याचें बरेंपण,
जर तर असलो मनोभाव आमचे थंय आयलो जाल्यार आमची कुटुंबां नंदनी पवित्र जातात, भाग्यवान जावच्यान कांयच उणें ना. तितलेंच गेल्या बरो. आसता न्हू म्हजे विशयान म्हजें बरेंपण नाका, म्हज्या बायलेचें, म्हज्या दादल्याचें, म्हज्या भुरग्यांचें, म्हज्या आवय बापायचें तितलें आमी चिंतलें जाल्यार तितलें चिंतलें म्हज्या वरवीं म्हज्या पतीन संतोश भरीत आसाचें, म्हज्या वरवीं म्हज्या दादल्यान संतोश भरीत आसाचें, म्हज्या वरवीं म्हज्या पाप्पा मम्मीनी संतोश भरीत आसाचें, म्हज्या वरवीं म्हज्या भुरग्या बाळांनी संतोश आसाचें. इतलें आमी चिंतलें जाल्यार आमची कुटुंबां नंदन जातात मोगाचें न्हू. आमची कुटुंबां पवित्र जातात म्हणल्यार कांयच दुबाव ना मोगाचें. थोडे दीस आदीं आनी एक जोडें म्हजे लागीं कावन्सिलिंगाक आयिल्लें. दोगांय झगण पडली, स्त्री पोटली बांदली, भुरग्यांक आणायला गेलें. आनी ताच्या उपरांत म्हजे लागीं हो दादलो कावन्सिलिंगाक आयलो. आतां म्हजे कडेन रडोन म्हणटा, फादर आतां म्हाका कळ्ळें कुटां म्हळ्यार कितें. आतां म्हाका घरांत एकसूरपण भोगता, घर म्हाका खावंक येता, भुरगीं बाळां आसतना हांव झगडटलों, म्हाका तांचें मोल कितें म्हूण कळोवं नासलें. पूण आतां म्हाका कळटा फादर, कांय मणी खरा फादर, कांय मणी करन वेगी घरा येवंक, कांय मणी खरा फादर, वेगी पाटी येवच्या बरी पळया फादर. आतां म्हाका कळ्ळें फादर. मुस्तबडी आमचें तेंचें चिंताप. घरा भितर आसतना आनी एका व्यक्तीचें मोल आमकां कळना. ती आमचे जावन पयस गेल्ल्या वेळार तांचें मोल आमकां कळचें मोगाचें न्हू. त्या देखून हें आमी उडासन दवरया. आमच्या घरान मलगडी आसतना मलगड्यांचोय मोग करया, वेळ दिवया. ती मेल्या उपरांत रडचें नाका. आसतना तांचो मोग करया, इल्लो वेळ दिया. आवय बापूय आमच्या दोळ्या मुखार आसतना तांची जतन करया, सेवा करया, तांच्या कश्टान आमी पावया. मागीर रडच्या बदला, मागीर रडन जाल्यार रडना. तुजें काम बरें केलें जाल्यार पुराय एका मोरना गेल्लो बोंदेल म्हाका उडास आसा. त्या सुणेन सासूमायेची बरी कन्न साखरी गेली. त्या घोवानी सांगलें आनी कुटुंबाच्यांनी सांगलें, पूण तें रडनातलें ताचें नाका. तें संतोशान आसलें कित्याक त्या सासूमायेची बरी कन्न ताणें सेवा केली. मस्त मोगान बरी कन्न सेवा केल्ली. ते शाबासकी. मागीर रडच्या बदलाक जीव आसतना जर तर आमी मोग केलो, जतन केलो जाल्यार एकामेकाचो आमचें जिवीत नंदान मोगाचें. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत आमची खुशी न्ही, आमच्या कुटुंबांत देवाची खुशी. त्या देखून एक घडी परत दोळे धांपया. आज आमी तेंत मागया मोगाचें सुमया कडेन. सुमया म्हजी खुशी न्ही, पयिल्ले म्हज्या घरा तुजी खुशी करूंक. तूं कितें आशेताय म्हजें तावन त्या प्रमाणे हांव एक दादलो, हांव एक स्त्री, हांवें भुरगें जावन आवय बापूय जावन जियो म्हाका करपा दी म्हणून त्या जेजू कडेन आमी सांगया. आनी दुसरें, आमी आमची खुशी न्ही, एकामेकाची आमच्या घरा खुशी करूंक, एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक, एकामेकाच्या संतोशा खातीर वावरूंक. एकामेका दूख न्ही, एकामेका बेजाराय न्ही, एकामेका शिराप नाका, एकामेकाच्या बरेपणा खातीर जियोंक आमकां करपा दी म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी आमी म्हणया, नन्न चित्तवल्ला निन्न चित्त देवा, नानेनु अल्ला नीने एल्ला. त्या देखून हांव न्ही मोगाचें न्हू, हांव म्हजें म्हाका म्हणलो स्वार्थ अहंकार आमी सोडया मोगाचें न्हू. देवाची खुशी करया, एकामेकाची खुशी करया आनी ती करपा ह्या घडये एक घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ आमचे दोळे धांपूनच रावया मोगाचें न्हू. आमचो भाऊ हें गायत आसतना आमी म्हणया देवाक, देवा म्हजी खुशी न्ही, म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी करूंक, तुजी खुशी करूंक म्हाका करपा दी. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ तुज्या काळजा बरी म्हजें काळीज खालतें बोळें करूंक म्हाका करपा दी. तुज्या काळजा बरी खालतें बोळें करूंक म्हाका करपा दी. तुज्या काळजा बरी म्हज्या काळजान मोग बरोवंक म्हाका करपा दी. राग द्वेष अहंकार न्ही हें सांडूंक म्हाका करपा दी. ते सुमये कडेन आमी मागया मोगाचें सांगया. सुमया म्हजी खुशी न्ही, तुजी म्हजी खुशी न्ही, म्हज्या कुटुंबाची खुशी करूंक म्हाका करपा दी. सुमया म्हाका बोल दी. सुमया दी. सुमया म्हाका करपा, म्हाका स्वार्थ सांडूंक करपा दी. म्हजी अस्कतगाय सांडूंक, जर तर आमाल पिवून म्हज्या कुटुंबाक बादाक जाता तें सांडूंक म्हाका करपा दी. म्हज्या जिबेचेर म्हज्या उलोवण्याचेर कंट्रोल करूंक म्हाका करपा दी. सुमया करपा दी. म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी करूंक. दासनु नानु ईशनु नीने
ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವ ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವ ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವ ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವ ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವ ನನ್ನ Praise the Lord. ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನಾನಲ್ಲ ನೀನದೇ ಎಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जन सकडा मी निघाल्या या घडी आहे सकडा मी दोळे दांबी आमचे हरी एक कुटाम सुमियेच्या पांयंदळ आमी समर्पण करूया हरी एका कुटुंबाक सुमियान ताच्या पवित्रत्म्यान मागच्याक अभिषेक करच्या खातीर या घडी आमी मागया मग आमचे दोन्ही हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया दोळे दांबया सुमिया कडेन मागया सुमिया ये आमच्या हरी एका कुटुंबाक तुझ्या पवित्रत्म्याक धाड तुझ्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन मुझे आमचे हरी एकल्याचे कुटाम अभिषेक कर आमचे हरी एकल्याचे काळजां तुझ्या काळजा सारकी खालती बोळी कर एकामेकाचो मोग करूं एकामेकाची जतन करूं एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक एकामेका बोगसूंक राग द्वेष मोसोर सानो आमचे काळजां तुझ्या मोगान बरमन सुमिया कडेन आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याक हरी एकल्याचो मोग करच्याक त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर ओत धाड आमची काळजां मना तुझ्या सक्तेन अभिषेक कर म्हण आमी मागया मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांतल्या हरी एका सांद्याक ह्या घडये सुमियाच्या पांयंदळ आमी समर्पण करया गांवांत परगांवांत जातात आमची भुरगीं माळा शिकतात काम करतात तांचो मालगडी घरां आसा जाल्यार हरी एकल्याक ह्या घडये ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हाडया आमी उबारून दिया मोगाचेनो त्या आरी घराक 4 जाणांनी सुमियाच्या पांयंदळा उखलून हाडून देवयलो सुमियान तांचो भावार्थ पळयलें आनी त्या आरी घराक बरो केलो आज आमी हांगासर आयिल्लेली आमी मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड सान्यांक ह्या सुमियाच्या पांयंदळा आमी हाडया सुमियाच्या पांयंदळा आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबांतले दूख बेजाराय सोडून कितें आसा दादल्या स्त्रिये मध्ये संबंधान कितें सोडून आसा कितें पिडा शिडा आसा कश्ट आसा दुर्बळकाय आसा सगळे ह्या घडये सुमियाच्या पांयंदळा आमी हाडया मोगाचेनो त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आमच्या हरी एका कुटुंबाचे देवून येवन ह्या पवित्र आत्म्यान आमची हरी एक कुटुंबां अभिषेक जावच्या खातीर त्या कुरपेन भरच्या खातीर सक्तेन भरच्या खातीर सुमिया कडेन आमी मागया त्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक धाड आमच्या हरी एकल्याचेर आमच्या हरी एका कुटुंबाच्या सान्यांचेर आमच्या हरी एका कुटुंबाचेर प्रायवंतांचेर पिडेस्तांचेर विशेष तर तांकां भलायकी दिवच्याक धाड आमच्या युवजनाच्या मती उजवाड मेळच्याक आमच्या भुरग्या बळांक उजवाड मेळच्याक तांचे शिकपात तांणी तांचे मोत रोमोवन शिकच्याक बावर्तान तीड जावच्याक त्या पवित्र
आत्म्याक आमचेर धाड सोमया आमचे धाड आमचे कुटुंबा आज विशेष तरान तुझ्या सक्तेन अभिषेक कर पवित्र कर भाग्यवान कर म्हण त्या जेजूक आमी दोळे दामून उलो मारया मागाचे न्हू त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवया पवित्र आत्म्याचे सक्तेन म्हजे आनी तुझे जिवीत आमच्या कुटुंबा भरच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मागा मोगाचे न्हू आमचो भाऊ एकांतार म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याक हांव विशेष तरान तुमचे खातीर मागता आसतना तुमी हात उबारून हात मुखार कर मागा त्या जेजू कडेन तुमकां कितें गरज आसा तुमच्या कुटुंबाक कितें आज गरज आसा सोमया कडेन आमी फारातून मागया आमचे कुटुंबा अभिषेक करच्या ताच्या सक्तेन ताच्या कृपेन भोगच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू मागया आमी आमच्या काळजान जावन कितें सगळें जाय त्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू मागया आमच्या काळजान जावन पवित्र आत्म्याची सकत कृपा आमच्या हर एका कुटुंबांनी ह्या घडी वालच्या खातीर आमचे कुटुंबा पवित्र अभिषेक जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू मागा मागा काळजान जावन कितें पुरो जाय तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमचे कितें काळजा मनाची त्या आसा सगळीं त्या सोमयाच्या पांयदाळा समर्पण कर ह्या घडी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया मोगाचे न्हू हर एक आमी बाबरता फातयेन आमी मागया मोगाचे न्हू ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು Come Holy Spirit, come. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ Come Holy Spirit, come. Anoint our families. Be with us in our families. Come Holy Spirit, come. Anoint each and every member of our family. Be with us. Be with us, Holy Spirit. Guide us, lead us. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Be with us, Holy Spirit. Come. Come, Holy Spirit. Anoint all the families, the members of those families, those who are present here, especially at this moment. Anoint them, touch them, heal them, touch them, Spirit. Jesus, pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on all those who are present here. Come, Holy Spirit. Jesus, pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord. पवित्र आत्म्या ये देवन पवित्र आत्म्या ये देवन हर एका कुटुंबाचेर आमचे दियेच्या हर एका कुटुंबाचेर देवन ये या मोडी पबिर्गजीच्या हर एका कुटुंबाचेर देवन ये हांगासर आयिल्ल्या या भवार्थान पातयेनी तुज्या पांयां तळ आयिल्ल्या या कुटुंबाचेर या भुरग्या बाळाचेर देवन ये पवित्र आत्म्या तुझ्या सत्तेन बरो तुझ्या कृपेन बरो बरी भलायकी दी तांकां मदीक समाधान संतोष दी तुझी बोळ भलायकी दी दिसभर तो वावर करून तांकां कृपा दी तांचे संगत राव हर एका दिसा सकट वाईट विघ्न अवघडांतले राग पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या come Holy Spirit come ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ anoint Holy Spirit touch heal them touch all the families Holy Spirit anoint them Holy Spirit ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ Jesus, pour out your Spirit. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Bless them, Lord. हर एक गुणांवर सोमिया अभिषेक सोमिया किती उन्हे असता ते भरती गती सोमिया राग मुसूर हकी जिद्द ते पयस करून सोमिया 4 दिसांचो संसार आज असा पल्यासा गुंतून सोमिया हे सत ओळखून जीवन कृपा दी सोमिया जीवन संबंधाक गौरव दी वेळ दिवले आमकां कृपा दी सोमिया अभिषेक सोमिया bless them Lord praise the Lord hallelujah आता मी सुमियाचे आशीर्वाद जोडून घेता आमची वैयक्तिक ते मागणी सगळी सुमियाच्या पांयां आमी समर्पण करूया आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचेर सुमियाचे बेसांव देवन येवन मागया आनी ताय जावन गवया गीत ये देवडा साक्रामेंतान Stop.
सस्ना सस्ना एका ताळ्या असेता तुझा दोघांच्या स्पिरिटान समासामी नावार्ता प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंट घाल तुझ्या कष्ट उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फवखन जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना कुटुंबान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये संत सांतापाय मंदिराक या स्तुती तुजी करूं हांगा आमी जमल्या प्रणाम करूं मुखार हाडूं भेटयता वर्गां बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बाबा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा एक घडी बसया मुखाच्यानो ह्या पवित्र थळार पावल्या तुमकां सर्वांक सांजूचे वाज बापाच्या नांवी जमल्या सर फादराबांच्या नांवी तुमकां हांव बरो येवकार मागता आमचे सर्व काळजाचे यात्रेक तुजे वाज बाप आमकां फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आनी हांगासर हप्त्या मदें तशें आज हांगासर मिसाक येयल्ले इरादे तुमच्या मुखार दवरता आसतना आमचे इरादे आमी सांगाता मेळोवया शविता फुर्ताडो गोवा ताच्या इराद्या खातीर आलेक्स डिसोजा फजीर अर्गान जावन रोजी कॉड्रस गोवा अर्गान जावन कितेरा बरेटो गोवा रोजार बरेटो गोवा रोजा मरिया वाज आनी कुटाम गोवा सेलीन कॉड्रस गरचाल्मा खातीर गोवा देवदिता कुलासो गरचाल्मा खातीर गोवा जॉन फ्रांसीस पिरेरा ताचे इराद्या खातीर गोवा अनिल रोशन वीना डिसोजा एरमाटी अर्गान जावन ॲलन जसिंथा मार्टिस आग्रार अर्गान जावन ॲडन प्रिन्स मोंतेरो वर्काडी तांच्या लग्नाच्या दुसऱ्या वर्साक अर्गान जावन प्रकाश प्रिया मोंतेरो वर्काडी अर्गान जावन ॲरन प्रिन्स्टन मोंतेरो वर्काडी अर्गा अल्फोन्स आनी मेरी रोड्रिगस तांच्या आत्म्या खातीर लिडविन बँगलोर आनी मीस दिल्या मरिया सेरा बऱ्या भलायके खातीर लँडस्लॉटान बँगलोर मीस दिला
पिटर डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर जोसेफ डिसोजा बँगलोर ताणें मीस दिल्या जेसिंता पिरेरा निर्मार्गा अर्गान जावन फेलिक्स पिरेरा ताच्या आत्म्या खातीर निर्मार्गा जॉयसन लोबो वा मंजूर अर्गान जावन जॉयसन पिरेरा वा मंजूर अर्गान जावन प्रितल गरचालमा खातीर बंटवाळ मिशेल बरे भलायकी ताका मेळच्याक डॉक्टर जनिता मँगलोर ताणें मीस दिल्या डॉक्टर जनिता फर्नांडीस मँगलोर अर्गान जावन मारिया ताचे बाळंटेर बऱ्यान जावच्या खातीर आग्नेलो कर्डोजा गोवा ताणें मीस दिल्या तशेंच बरी भलायकी मागून विल्शा डिसोजा काणाजार बरी भलायकी मागून जुआनी रेबेल्लो काणाजार जुलियस प्रवीणा रंगन पलखे अर्गान जावन आग्नेलो कर्डोजा गोवा अर्गान जावन रॉबर्ट कास्टेलिनो आनी जॉन पिंटो तांकां बरी भलायकी मेळच्याक रंगन पलके निकोलस आंजेलिना आनी शेल्डन बऱ्या भलायके खातीर रंगन पालके पिंटो डिसोजा रेबेल्लो कुटुंबांच्यांक मीस दिला रंगन पालके जुआन्ना पिंटो अर्गान जावन रंगन पालके मेरी फेर्नांडीस होन्नावर अर्गान जावन लॉरेन्स डिसोजा लोरेटो अर्गान जावन सिरिल आनी कन्सेप्टा तांच्या आत्म्या खातीर लॉरेन्स लोरेटो ताणें मीस दिला गिल्बर्ट मिनेजस लोरेटो अर्गान जावन सेवरीन तिच्या आत्म्या खातीर सिप्रियन आनी कुटाम लुर्स वाडो ताणें मीस दिला मतायस डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर स्मिता आनी कुटाम लुर्स वाडो फ्रांसीस मिनेजस आनी कुटाम सुरतकल अर्गान जावन जॉयसन लोबो फजीन अर्गान जावन राजेश आनी जोस्पिन मेर्ला पदाव अर्गान जावन रिवल वेगस सालेतूर अर्गान जावन सिल्वेस्टर मोंतेरो वरकाडी अर्गान जावन डेविड डिसोजाच्या आत्म्याक मौरीस वेगस इगर्जे वाडो रॉबर्ट डिसोजा पाणीर अर्गान जावन लीना डिसोजा वरकाडी अर्गान जावन सोनिया डिसोजा पुत्तूर अर्गान जावन सिस्टर श्वेता एलियार पदाव अर्गान जावन वायले डिसोजा विजयडका अर्गान जावन सीमा मोंतेरो वरकाडी अक्षिता डिसोजा पावूर अर्गान जावन सेलेस्टिन डिसोजा पावूर अर्गान जावन फ्रांसीस डिसोजा वरकाडी अर्गान जावन प्रिन्सिटा डिसोजा फजीर अर्गान जावन तशें रिचर्ड डिसोजा कुर्नाड अर्गान जावन प्रवीण मोंतेरो आनी कुटाम पुत्तूर अर्गान जावन घरच्या आल्मा खातीर सायमन रॉड्रिगस बोंदेल पीटर लोबो ताच्या आत्म्या खातीर फ्लोरीन पिरेरा बरी मार ताणें मीस दिला सेवरीन लोबो 3 मिसां अर्गान जावन ताणें दिल्यात फ्रांसीस मस्करेनस विटला आनी घरच्या आल्मा खातीर फ्रांसीस मस्करेनस विटला ह्या सर्व त्या सवां खातीर अर्गान जावन दिल्ल्यांक देव ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी आत्म्या खातीर मीस दिल्ल्यांक तांकां सस्नांचो विशय मेळोवन दी बरी भलायकी बरेपण इराद्या खातीर मागिल्ल्या सुमेज तांचे इरादे सुफळ जावन दीत आनी हांगासर आमी जमल्ली सर्व आमचे इरादे आमची मागणी देव आयकून दी आनी आमकां हर एकल्याक बरेपण दिवन दी सांगात आज हांगासर जेवणाक कुमक केल्ली आसात तांकां सुमेस्तांक सांजो जेवाच्या विनवणेन देव तांकां विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवर तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावान आनी भयणीनो आज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब दबाजीक तरान आचरण करता 16व्या आनी 17व्या शतमानांत पवित्र सभेंत सूख चिंताप विस्तारलेल्या वेळार जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ह्या मोगा विशयांत पवित्र सभेन तवलच्या पापसाहेबांनी हें चिंताप विस्तारलेलें आनी जेजू क्रिस्ताचो मोग तो कुर्साचो मोग हो आमी अनुभव करूंक आमकां उलो दिल्लो
आनी 1670 इस्वेंत पयले पटीन फ्रांसांत ऑगस्टाच्या 31 तारखेर जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त आचरण केल्लें. ताच्या उपरांत 18व्या शतमानांत तो वॉल्सो पाप साहेब बेनेडिक्ट 14व्यान हें फेस्त सगळ्या पवित्र सभेंत आचरण करीत जाय आनी जेजूच्या काळजाचो मोग आमी अनुभव करीत जाय. त्या काळजाच्या मोगान आमची काळजां आमी बरोवन आमी एकामेकाक तो मोग वांटी जाय म्हणलें तें चिंताप आमकां दिलां. तर आज हें फेस्त जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त आमी ह्या पवित्र ताळार आचरण करता आसतना जुजेवासी ताच्या जिवितांत जेजूचो तो जेजूचो मोग साकल्लो त्या मोगा खातीर ताचें जिवीत ताणें वारयलें जरयलें. तर आमी ह्यात मोगान प्रेरीत जावन आमची काळजां मना त्यात मोगान बरोवन आमच्या कुटुंबांनी हो मोग एकामेकाक दिवंक दाखोवंक आनी त्या मोगाची हातेरां जावन तो मोग हेरांकी वांटूंक तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या कृपेन सक्तेन बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. सबारपोटी आमी सुमयाच्या मोगान बरोवन आमची काळजां सुमयाच्या काळजा सारकी खालती बळी करूंक सुकोवन पडलेल्या खातीर हेरांचो मोग करूंक सुकोवन पडलेल्या खातीर त्या सुमया कडेन एकामेका लागीं बोक्सांनी मागया आनी नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमच्या पातकाची दूख उतरांनी वसान सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. त्या बसून बगेव सदांच हांव मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. पवित्र
तुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आईच्या दबाजीक परबे दिसा तुझ्या प्रितीवान पुताचे काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अपरमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता ये सदा वोंवत्या झरींतले दैवीक जिवीत आनी तांतू आटपलेली कुरपेची सुबाम देणी घेवन ददोशी जावंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना एसेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप सरस्पर्देव अशें म्हणटा हांव म्हज्या बकऱ्या सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचें बकरें शिंपडलें त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो कुपांच्या आनी अंतकराच्या दिसा तें शिंपडलें त्या सगळ्या जाग्यांतल्यान हांव तांकां निवारतलो हांव तांकां राष्ट्रा मदलें भायर काडटलो परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काश्या देशांत परतून हाडटलो इस्रायलाच्या दोंगराचेर पाळक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तीच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो बऱ्या सरावण हांव तांकां बसतलो आनी इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेन ते विशव घेतले आनी इस्रायलीच्या दोंगराचेर पुश्टीक सरोव तांकां मेळटलो हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशव दितलो उलयता तो सरस्पर्देव सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट चुकलेल्यांक हांव फाटी हाडटलो गायिल्ल्याची गाय बांदतलो पिडेस्तां घट करतलो आनी घट आसल्यांचेर दोळ दवरतलो हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरण पोसतलो देवाचें उतार हें देवाचे उडोवकार Surves por mosongoni Kais makaunena Surves por mosongoni Kais makaunena Surves por mosongoni Kais makaunena पासो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशान उदका सरची म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवा नव्यान घटाय दिता सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उरना आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भोयऱ्यांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धंय दिता सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उरना सर्वेस परमोसो पावलोन रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले ते नेमून आमकां दिल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराल वतला कित्याक आमकां आनी कितेंच करूंक शकना नातल्यार काळार
क्रिस्तान तसो नेमलोलो वेल पावतास कोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पतोत मोरो कोणे एकलो मुखार सरलो रय सरलो. पुनीतवंत मनशा पासोत सासारायान मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसलेल्यांक तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता ते दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या, तर ताचे वरवीं देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिपात देवान आमकां राजीकरण घेतल्या जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिपात ताचे ताव आनीक चड विशेष तारान जोडतेल्या. तितलेंच न्ही, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजीकरण घेतलेल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उद्देशी संतोषान भरल्या. देवाचे उतार हे देवाची उदकार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. दिसो हायसो सोम्यान गेलो, संतोष फुल्ला तरस पावया. उपकारांक सर ताच्या अर्गान दिवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून फारिसेवांक आनी शास्त्र्यांक ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकड्यांतलो एक सुकोन वसात जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यान सोडून सुकोन गेल्ल्या बोकड्याक तो मेळासर सोदून वेचसो ना. तो मेळटाच संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, मुझे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पाश्चातापाची गरज नातल्या नोय नितीवंतां प्रास पाश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. देवाचे उतर घे. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भवनो आनी भयणीनो. नवार्दीक मानसशास्त्रज्ञ कार्ल रोजर ताच्या एका बुकांत अशें बरयता. तो म्हणटा, कुटाम म्हळ्यार एक हॉस्टेल न्ही, कुटाम म्हळ्यार एक बोर्डींग न्ही, कुटाम म्हळ्यार एक पेईंग गेस्ट न्ही. आनी ताच्या बदलाक तो म्हणटा, कुटाम म्हळ्यार एक आस्पत्र. कुटाम म्हळ्यार एक आस्पत्र. इंत चिंताप आतांच्या पाप साहेबान पापा फ्रांसिसांनी घेवन ताच्या पत्रां दितूंच उल्लेख करता आनी म्हणटा, कुटाम म्हळ्यार एक आस्पत्र. कित्याक कुटाम एक आस्पत्र? कशें एका आस्पत्रेंत थंयसर एका पिडेस्ताक मोग मेळटा, एका पिडेस्ताची जतन करतात, एका पिडेस्ताक गूण करतात, तशेंच एका कुटुंबांत मोग एकामेकाक दी जाय, एकामेकाक मोग मेळा जाय, एकामेकाची मोगान जतन करी जाय, एकामेकाक हुस्को आसा जाय आनी एकामेकाक आमी आमच्या कुटुंबांनी गूण करी जाय. गाय कितेंय आसा जाल्यार ते गाय आमी गूण करी जाय तो म्हणटा. अशें चिंताप तुमच्या मुखार दवरतना म्हाका उडास येता. एक घडीत हांव विगार जावन आसतना ते एक कुटाम दादलो स्त्री आनी तो एक पूत जल्मतानाच ताच्या आंगांत ऊन आसलें आनी हो भुरगो जल्मतावनूच न्हिदोवन आसलो, बेडरेडान न्हिदल्या कडेन आसलो. ताका उठोवंक चलोवंक ताजें म्हणलें कितेंय करूंक जायनातलें.
हांव त्या फिरगेचे नासतना ह्या तरणाट्याची प्राय लगभग 22-23 वर्सां जाल्लीं आनी हे कुटुंबाची इतल्या मोगान त्या तरणाट्याची जतन करतली, ताका पोटाक दिवचें, ताका न्हाणोवचें, ताचें पालन पोशण करचें, हर एक संगती बेड्डार न्हिदल्या कडेन तो आसलो जतन करतली. आनी हांव थंय तर आसतना ताका 25 वर्सां जालीं आनी 25 वर्सां संपल्लीं हो तरणाटो कठीण अस्वस्थ जालो आनी एक दीस तो मरण पावलो 25 वर्सांच्या प्रायेर. आनी ह्या आवय बापायनी ह्या न्हिदल्ल्या भुरग्याक थावन ह्या तरणाटपणाक 25 वर्सां ह्या जिवाची जतन घेतली, मोग दिल्लो आनी त्या पुताक तितलें मोगान म्हणल्या बरें पळयल्लें आनी हो देवादीन जालो, मरणाची रीत जाली. हांवें म्हणूनच आसलीं त्या स्त्रियेक मागीर म्हाका भोगलें, पूण हांवें एक उतार त्या स्त्रियेक म्हणलें, आवयक बाये रडा नाका, 25 वर्सां इतल्या मोगान इतल्या आपुरबायन तुवें त्या भुरग्याची जतन घेतलाय, इतलो मोग दिलाय, कोणीय तितल्या मोगान तितल्या आपुरबायन पळयतनातलें ताचे वर्त्या रितीन तुवें पळयलाय. आतां हो पूत देवादीन जालो, तुका दूख भोगता तें खरें, पूण समाधान घान गे, बेजार करनाका, समाधान घान गे हांवें म्हणलें. पूण ती म्हाका म्हणाली जवाब दिवन, फादर कशें समाधान घान घेवचें, तो म्हजो पूत, तो आंतुळणार न्हिदोन आसलो जाल्यार इवन नासलें, आनीक कितलीं वर्सां जाल्यार इवन ना, त्या पुताची हांव मोगान जतन करची, मोगान सेवा करची, मोगान ताका पळयती आसलें. पूण तो म्हज्या दोळ्या मुखार आसा म्हणलें, एक भोगना म्हजे थंय आसती, आतां म्हज्या दोळ्या मुखार ना फादर, आतां तो ना म्हज्या दोळ्या मुखार, आतां मरण पावलो म्हणून गळगळे रडली. मोगाल भावान आनी भयणीनो, त्या देखून हांवें सांगलें, कुटाम एक मोग दिवचें, जतन करचें, एकामेका थंय हुस्को दाखोवचें, ती एक आसपत्र म्हणयेत. आज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें दाबाजीक फेस्त आमी आचरण करता आनी ह्या फेस्त दिसा आज आमी आयकल्लें वचपा आमचे मुखार जेजू बऱ्या गवळ्याचें एक चित्रण दवरतात. जेजू बरो गवळी, ह्या बऱ्या गवळ्याची लक्षणां कितें आमचे मुखार दवरतात आनी ह्या बऱ्या गवळ्याच्या जिविताचेर नदर घालूंक आमकां आपयतात. हाचे पयले वसाप एक गवळी कशें ताच्या शेळयांक सोदून वेता, तांची जतनाय करता, त्या विशयांत आमचे लागीं उलयता आनी म्हणटा, सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, गायेल्ल्यांचे गायी बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो, हांव तांकां न्याय नितीन अनुसारान पोसतलो. अशें एका बऱ्या गवळ्याच्या जिवितांत हर एकल्यांकी, सोकोन गेल्ल्यांकी, सांगाता आसलेल्यांकी हर एकल्याकी जागो आसा आनी तें काळीज मोगाळ मोवाळ काळीज, हुस्को आसलेलें काळीज आनी तें काळीज हर एकल्याचें जतन करता म्हणलें पिंतोर थंयसर आमकां दिता. आनी हेच्या वांजेलांत आमी आयकलें, एक गवळी एक बकरो सोदून गेलो जाल्यार त्या सुकोन गेल्ल्याच्या फाटल्यान वेता सोदून हाडच्या खातीर आनी मेलतना ताका बोगसो तो धादोस पळोवन ताका बोगसो तो संतोष आनी त्या देखून सगळ्यांक आपोवन तो गम्मत करता, जेवण करता. तें चित्रण आमचे मुखार दवरून जेजू बरो गवळी आनी त्या बऱ्या गवळ्याक आमी सगळां बरी पातकी हर एकली ताका जाय, ताका मोगाची आनी आमी सुकोन गेल्लेल्या वेळार जावंक पुरो आमच्या अस्कतगाय वरवीं, जावंक पुरो आमच्या पातका वरवीं, जावंक पुरो आमच्या उणेपणा वरवीं तो बरो गवळी आमकां सोदून येता. तसलें काळीज ताचें म्हणलें आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. त्या देखून आतांचो पाप साहेब ताणें कुटुंबाक पाठयलेल्या त्या पत्रांत आमोरीस लेतिशिया तांचो म्हणटा, जीजस इज नॉट ऑफ 99, जीजस इज ऑफ 100. तशें म्हळ्यार जेजू 90 आनी 90 शेळयां सो न्हय, जेजूक 100 शेळयोय गरजेच्यो, 100 शेळयोय मोगाच्यो. त्या देखून कोणेय सुकोन वचून नजो, हर एकली ताची, हर एकली ताका मोगाची, हर एकल्याक ताच्या काळजाक लागशिल्ली आनी ताणें हर एकल्या खातीर आनी प्रत्येक जावन पातक्यां खातीर, सांडून गेल्लेल्या खातीर जीव दिला. त्या देखून आयचें दुसरें वासाप आमी आयकल्लें सांपावलान रोमाक
रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले कितें म्हणटा, क्रिस्तान आपलो नेमलोलो वेळ पावताच खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी नितीवन जाल्या. त्या देखून आम पातक्यां खातीर ताचें काळीज वाडलें, मोग वाडलें आनी त्या काळजांत मोग वाडलो आनी आमचे खातीर ताणें जिवीत दिलां. तसलो जेजू आनी तसलें ताचें काळीज आनी त्या काळजाक आज आमी मान करता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा आमची एकल्याची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जाय आनी आमच्या काळजांनी तो मोग बरा जाय. मोगान बरोवन आमी एकामेकाची जतन करी जाय, एकामेकाची सेवा करी जाय, एकामेकाक आमी उत्तेजन दी जाय, एकामेकाक आमी सांगात दी जाय, एकामेकाचे गायी आमी थांबय जाय. हें आपोवन आमकां दिता. पयलें आमच्या घरांत आमी एकामेकाचो मोग करी जाय, एकामेकाची जतन करी जाय, एकामेकाक उत्तेजन दी जाय, एकामेकाची सेवा करी जाय, एकामेकाच्या गरजांक आमी पावो जाय, एकामेकाचे गायी ते आमी थांबत जाय, एकामेकाक आमी बक्षी जाय. मोगाचें न्हू, हें आमच्या घरांनी पयलें आमच्या पाक्या भितर जाय आनी त्या उपरांत आमच्या कुटुंबांत आनी एका कुटुंबाची आमी जतन करी जाय. हर एका कुटुंबाक आमी पालन पोशण करूंक आसा. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, लग्नाच्या दिसा वा लग्नाच्या बेसाक तयारी करतना काजाराच्या दोतोनी वेळार आमी शिकोवचें एक जावन आसा, वॉट इज द पर्पज ऑफ मॅरेज. काजाराचो उद्देश कितें? काजाराचो उद्देश एकामेकाचो मोग, एकामेकाचें बरेंपण, एकामेकाचें बरेंपण, म्हजें न्ही म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचें एकामेकाचें बरेंपण, एकामेका खातीर जियोवचें. एक बरो गवळी ताच्या शेळयां खातीर जियेता. त्या देखून आमी आमच्या घरांत हर एकल्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याचो पात्र खेळा जाय आनी आमी एकामेका खातीर जिये जाय, एकामेका खातीर आमचो जीव वारय जाय, एकामेका खातीर आमी त्याग साक्रिफीस करी जाय. मोगाचें न्हू, हें आपोवन आमकां हर एकल्यांक जेजू आज दिता. त्या देखून आमी एकामेकाची जतन करी जाय, एकामेकाची सेवा केल्या उपरांत आमच्या कुटुंबान आनी एका कुटुंबाक खंयचें कुटुंब कश्टांत आसा, खंयचें कुटुंब दुखांत आसा, खंयचें कुटुंब बेजारांत आसा, खंयचें कुटुंब समस्यांनी आसा, खंयचें कुटुंब पिडे शिडेवर कुटुंबांत आसा, त्या कुटुंबाचें पालन पोशण करी जाय, त्या कुटुंबाक सांगात दी जाय, त्या कुटुंबाक सांगात आमी रावत जाय आनी त्या कुटुंबाचें पालन पोशण करचें. आमी आनी एक कुटुंब जावन आसा. मोगाचें न्हू, त्या देखून आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्यो जमत्यो वाड्यांनी करी जाय म्हणलो उद्देश हो. आमी एकामेकाक जतन करी जाय, एकामेकाक आमी आदर्शी जे सुदारची जाय आनी त्या देखून आमची चिंता जाय जाय एकलो सर्वां खातीर, सर्वां एकल्या खातीर. जर तर हें चिंताप आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या पिरगजेंत आयलें जाल्यार आमची कुटुंबां पवित्र, आमची पिरगज पवित्र, आमचो वाडो पवित्र भाग्यवंत जाता. मोगाचें न्हू, त्या देखून सर्गाक वयची वाट पेल्याच्या आंगणांतल्यान म्हणटात. म्हजो आनी म्हज्या भावा भयणीचो संबंद कसो आसा ताचेर वंदून एकामेकाच्या गरजांक कशें आमी पावता, एकामेकाक कशें आमी बरे गवळी जाता आनी आमचें काळीज एकामेकाक कशें तें मोगाचें मोवाळेचें जाता ताचेर वंदून आमकां सर्ग प्राप्त जाता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांचेर आमी नदर घाल नियाळ करता आसतना तें भाग्यवंत कुटुंब आमचें आदर्श जावन घेवया. त्या भाग्यवंत कुटुंबांतलो जुजे, त्या भाग्यवंत कुटुंबांतलो मुरी माय, त्या भाग्यवंत कुटुंबांतलो जेजू, ही तेगाय एकामेकाच्या मोगान भरलेली, एकामेकाची जतन केल्लेली, एकामेकाची सेवा केल्लेली आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता खाना शहरांत वायन उणें पडल्या वेळार मुरयेन पळयलो, जेजू लागीं धांवली आनी जेजून भरतीकान दिलें. तो जुजे मुरयेक सोडूंक चिंता पूण मुरयेक आपाकीर ताडूंक, तिचें नांव पाड करचें नाका, तिच्या बरेपणा विशयान चिंता. तशें ह्या तेगांयनी एकामेका विशयांत चिंतलें, एकामेकाचें बरेपण आशिल्लें. तर आमी एकामेकाचें बरेपण आसूं, एकामेका खातीर जियोंक कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत ही 5 संगती आमी उडासान दवरूंक प्रयत्न करया. मोगाचें न्हू, पयलें जावन आसा आमच्या कुटुंबांनी देव आसा, देवाचें आजरपण आसा, हें आमी हर एका दिसा बोगा जाय. मोगाचें न्हू, आमी एक सुरी न्ही, आमच्या घरा, आमच्या कुटुंबांत आमचो देव आसा पयलें. दुसरें, आमची हर एक कुटुंबां
क्रिस्ता केंद्रीत क्रायस्ट सेंटर्ड क्रिस्ताक पयलो जागो क्रिस्ता केंद्रीत जावन आमची कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक जाय. तिसरें, आमच्या कुटुंबांनी आल्तारीक पवित्र जागो सेक्रेड स्पेस, तो पवित्र जागो आल्तारीक देवाच्या उतराक हो आमी सदांच दी जाय मोगाचे न्हू. चवथें, आमची कुटुंबां मागण्याची तेंपलां जाय. मागण्याची तेंपलां आमच्या कुटुंबांनी मागणें दाराबस्त आसा जाय. खंयच्या कुटुंबांनी मागणें आसा तें कुटुंब सांगाता उरता, सांगाता बालता मोगाचें न्हू. आनी पांचवें जावन आसा, आमची कुटुंबां भावार्थाचीं केंद्रां जाय. भावार्थ आसा जाय आमच्या कुटुंबांनी. त्या देखून तो बाबा जुआंव पाऊल दुसऱ्यान सांगलें, आमची कुटुंबां स्थळीय पवित्र सभा, डॉमेस्टीक चर्च, स्थळीय पवित्र सभा. त्या देखून आमचें कुटुंब तें धाकटुली पवित्र सभा जाय. आनी आमच्या कुटुंबां मारिपात तें मिसांव आमी प्रारंभ करी जाय, मुंद वचून व्हर जाय. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा ह्या भोव पवित्र काळजाक आमी मान करतना आमची काळजां जेजू बऱ्या गवळ्याच्या काळजा बरी आमी बांदून हाडया मोगाचें न्हू, रुपीत करया. आनी त्या काळजांत मोग आमी भरया आनी आमच्या काळजा मारिपात तो मोग एकामेकाक लाभोवन आमची काळजां आमची कुटुंबां पवित्र करूंक आमी वावुरतना आमची हेरांची कुटुंबां ती बागेवन करूंक पवित्र करूंक वावर करया. आनी तीच करपा त्या सोमया थावन जेजू बऱ्या गवळ्या थावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. आमेन. आयज फेस्त दाबाजीक त्या देखून आमचो भावार्थ उसारोंक आमकां आपोवने आसा. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्पदा बापाक सर्ग आनी पिदमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास्पताक आमच्या सोमया सो पवित्र आत्म्यारे गर्वे सांबाळलो. हांव कामरियेंत जल्मलो, पोंस प्लेता ताणें गोससले, ताका गुस्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका आमी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गा सोडलो, सर्पदा त्या बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जुव्यांनी मेल्यांचे मुनशी व्हरूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकेंचे भक्सने कुडीचें जिवान बो ससनाचें जिवीत. आमीन. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भो मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवान पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे असदगायक लागून आमी परतून परतून तुका अकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकोल दिन आमच्या अपराधाचे बक्षणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतले वावले रगत आनी उधां जिवी दितल्या संस्काराची पोवी सभेक फोटली जर सोडुणेच्या सरी संतोषान तान बगोवच्या आपलेल्या विधलेल्या खालसान सोडवंदा सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुता भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा क्रोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयान ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें येराघन पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bavarta sogun pargachoyan. Somya Jesu tujhe maran ami samaram pran tujhe punar jivan ko ami प्रगटा पूजा येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत संबंदो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या आबा म्हणीचे काकूट कर.
तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरी देवाचे माये सांगाती भगवन जुजे तुजो पोते भगवन दरदत भगवन जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेथार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या कुटुंबांनी देवाची खुशी करूंक एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक एकामेका बोगसून सांगाता जियोंक जाय आसली कृपा त्या सर्गींच्या बापा कडेन मागोन बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोगशितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याकी तूं वाटाय. कित्यार सोडकी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेका वांचून घेवया. पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. आमच्या हर एका क्रिस्ती कुटुंबाचो तो वडील आनी आमच्या कुटुंबांनी उणें पडटना आमच्या सांगाता रावून आमकां भरती करून दिवचो. आमच्या कुटुंबांत जिवीत जियोंक बोळ दिवचो घटाय दिवचो. ओ तूं जेजू तर ह्या सुमयाच्या जिवनाक आज आपोवणें मेळ्ळां. आमी सुभागी. सुमया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. माता
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, या प्रिती मोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैम व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवे तो खरोच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्या खातीर आमचे तकले आमी बागावया. सर पदवेदार देव दायळान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बोरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करो. शांती समाधानाच्या वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशेप्रमाणे चलो आनी अशी सर्गीच्या सुगा भाव तुमकां फावो करो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. मोगाचे न्हू, ह्या पूण शेतांत सांजूचे वाज बापा लागीं मागून काळजाचे अत्रेक जोडून घेजय म्हणल्यार बरवशन आयिल्ल्या तुमकां सर भक्तिकांक तुमच्या जिवितांत बरें जावं दी म्हणून ह्या पूण थळार थावन आमी तुमचे खातीर मागता आनी बरें आशेता. आयच्या दिसा कुटुंबांचें वरस संपोवच्या ह्या हप्त्यांत कुटुंबा जिणे वयर नियाळ आराधन शिकोवन तशें कुटुंबा जिविताचेर प्रत्येक मागणें भेटयल्ल्या कुटुंबा जिणे केंद्र मंगळो DSAचो डायरेक्टर बाब अनिल डिसोजा तुमकां सर भक्तिकाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसावान तुमी सर्व बरें करून आमचीं कुटुंबां पवित्र जावच्याक तुमचो वावर फळ दिवन दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी आशेता आनी मागता. परत तुमकां तुमी करच्या मिसावांक आनी आज हांगासर तुमी आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या शिकवणेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुमसाराक कुमोक करच्या फरंगी पेट कापोचीन पाद्र्या बनो तुमच्या सेवेचो आमी आभार मानता. देखन बसया. सांजूचे वाज बापाच्या थळार जायतीं ते हांगासर बरोवन घाल्लीं आसात. ही सर्व ते सवां चुजो वाज बापाचो आदार मागून ताणें भेटयल्ली. थोडीं 500 ते सवांची कागदांत आसली,
म्हाका आतां वाचूंक समजूना पूण जुजेवाजाक समजतलें म्हणून हांव चिंता आनी सक्कडांचे काळजाचे अत्रेक बोगणां ती सर्व हांगासरी आसात देखून सक्कड जुजेवाज बापा कडेन मागल्लें हांव हांगासर फकत ताच्या थळार वावर करचो देखून सगळें ताका हांव भेटोवन दिता कितें तुमी आशेवन आसात मागोन आसात तें तुमी जोडूंक आसा आनी कितें थोड्यांक ते सवां बरोवंक जावनात पूण आमी खुद्द जावन हांगासर हजर जाले हांव ह्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना हांवें मागचें सक्कडां सांगाता मेळोन मागचें जुजेवाज बाप म्हजे खातीर विनंती करून ते म्हाका जोड दिता म्हणले पातयेनी विश्वास आमी धरया आनी त्याच पातयेनीन ह्या नोवेनांत वांटो घेवया बरोवन घाल्ली ते सवां तशीं आयिल्लीं अर्गां तुमचे मुखार हांव दवरतां अर्गां जावन डेटा प्रोसेसींग बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात एका कुटुंबाक व्हडल्या अनवारांतले जुजेवाज बापाच्या नांवी ताका राखल्याक तांणी उपकार बावडला जुजेवाजा लागीं मागल्लो आमच्या काजिनाक चेडूं भुरगें जालां अर्गां आमी पाठयता सेकंड PUC परिक्षेंत जुजेवाजा वरवीं पास जावंक साध्य जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात बरो जीवन संगाती फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यात वर्सां भितर नवें घर बांदूंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यात भायल्या गांवची विजा जुजेवाज बापा लागीं मागल्लें फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात ते सवां भुरग्यांचे थायरॉयड अर्गां दिल्ली भुरग्याचो थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल जावन भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात बरी भलायकी कुडीची मोतीची मागला 13 जाणांनी बरो फुडार भुरग्यांक 7 जाणांनी बरें काम पुताक धुवेक मेळोवंक 5 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक 11 जाणांक दिल्ले रीण पाटी मेळोवंक 8 जाणांक घरचें काम बेगीनच पूर्ण जावंक तेगांक घरांतले समस्ये परिहार जावंक 7 जाणांक कॅनडाचें प्रोसेसींग बेगीन जावन विजा मेळोवंक परगांवांक बरें काम मेळोवंक 5 जाणांक काम करच्या कडेन संतोशान काम करूंक फावो जावच्याक दोंपराची पेंगटाची गांठीची गोमटेची पांयाची दूख गूण जावंक 18 जाणांक BA एग्जामांत पास जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक तेगांक बरी सैरीक ताणें आशिल्ली तसली मेळोवंक 14 जाणांक दोळ्यांक दिश्ट मेळच्याक भायल्या गांवांक बरी विजा मेळोवंक 4 गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम गूण जावंक एकल्याक सगळ्या आंगांत दूख आनी उजो येता तें बरें जावच्याक मागलां भुरग्यांनी बऱ्या तरान बरोवंक बऱ्या गुणांनी वाडोवंक 4 एकल्याक बऱ्या कॉलेजींत इंजिनियरींग सीट मेळोवंक हाडाची दूख माथ्याचें टेन्शन गूण जावंक एकल्याक ल्हान भुरग्यान वेळार उलोवंक सुरू करूंक तेगांक BP शुगर तंबाकू सोरो सिगरेट सोडून कुटुंबांत मोगान जियोवच्या खातीर मागला घरांत शांती समाधान मोग संतोश समजण येवंक 5 जाणांक एकल्यान वायट इश्टां थावन पाटी येवंक एका भुरग्यान मोबायलांतल्यान पाटी येवन बरें करून शिकोवंक रीण फारीक करूंक तांक 7 जाणांक विदेशांत इंटरव्यू पास जावन काम मेळोवंक घरचें काम सुरू केलां पयशांचे प्रॉब्लम आसात सगळें सारकें जावंक PUC उपरांतले शिकप विंचूंक काडूंक मोतीक उजवाड मेळोवंक भुरग्याच्या देण्यां खातीर खाजारी जोड्यांनी मागला 11 जाणांनी शिकल्लेंच काम मेळोवंक 6व्या क्लासीच्या भुरग्याक उस्वास सोडूंक दंबांचे चल्ल्यार उस्वास सोडूंक जायना ताणें बरें जावच्या खातीर मागला घर घेवंक आदार मेळच्याक तेगांक 2.5, 3, 4 वर्साच्या भुरग्यांनी सारकें उलोवंक जावच्याक दोळ्याचे समस्ये ऑपरेशन आसतना गूण जावंक एकल्याचे शिश्ट समस्ये गूण जावंक धाकट्या पुतान मस्कत बऱ्या कंपनींत काम मेळोवंक MBAच्या एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवंक व्हडल्या पुतान सुनेन आवय कडेन मोगान उलोवंक आवय फाटल्या सबार तेंपातान मागोन आसा तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक एका ल्हान भुरग्यान उलोवंक आनी समजोवंक आदार मेळच्याक बाळंटेर बऱ्यान जावंक तेगांक शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मोतीन दवरूंक 5 जाणांक बोरवेल अडकळ नासतना जावंक तशें बरें उदक मेळोवंक कुटुंबांतल्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 8 जाणांक निजेंत रगत पाजारचें गूण जावंक मम्मीचें पेन्शन येवंक धूव मागता एकल्याचो हात दूख गूण जावंक जाग्याचे केस आमकां गूण जावंक मागला हातींदरच्या कामांचेर आदार मेळोवंक
एकल्याची कानांची पिडा गूण जावंक एकल्या शिक्षकीक गव्हर्मेंट जॉब मेळच्या खातीर मागला TB वरवीं पाटिकणो दुखी नासच्याक बरी भलायकी मेळोवंक दोगां भुरग्यांची दोळ्याची दिश्ट बरी जावंक एकल्याच्या आंगार आसची खतां संपूर्ण गूण जावंक कॅनडाचे सगळे प्रोसेस जाल्ल्या कुटुंबांक बेगीनच विजा येवंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याच्या ब्रेस्टांत जावची पूस संपूर्ण रितीर गूण जावंक एकल्याची पेंगटाची दूख बेगीन गूण जावंक आंगाची कातेची माथ्याची उदकाची एलर्जी गूण जावंक एका ल्हान भुरग्याक तसो ताप आंगाची एलर्जी बेगीन गूण जावंक एका भुरग्याक इस्कॉलान गेल्ल्या कडेन तो पडलो आस्पत्रे एडमीट केलें बरो जावन घरा आयलो परत्यान आस्पत्रेंत व्हेलें परत्यान पडलो परत्यान आज बरो जाला म्हणून सांगला पूण संपूर्ण रितीर बरो जावच्या खातीर त्या भुरग्याक खातीरय आमी मागया आनी प्रत्येक जावन कुटुंबांचें वरस संपोवच्या वक्तांनी आज सकट कुटुंबां खातीर आमी मागला आसता आमच्याय कुटुंबांनी संतोश समाधान राज करून दी रागांत बेजारांत एका रितीच्या आस्ती बदका वरवीं आज पयस सरिल्ल्या कुटुंबादारां मदें एकवट माये मोग सोडून दी कितें सर ते सवा हांगासर आयल्यान आमकां आनी मागल्ल्या हर एकल्याक आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दीत जुजेवाज बाप आमकां मागोवन दिवन दी म्हणून दिंबी घालया एक आमच्या पा एक नमान मरी एक आनंद बापा हात वयर घालून हांगासर आसले एकामेका खातीर आमी मागया आमकांय बरेंपण मेळटा हेरांकी बरेंपण जावन दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुशितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरये कृपेन बरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सेवी फावट तुजे कुशीचे जेजू भगवंते बरये देवाचे माये आमा पापयां गाते विनादिका आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा पप्पा गनी पुता गनी पवित्र आत्म्या दसो दे दसो तानी सदां सर्वता आमीन ह्या पवित्र थळार येवच्या हर एका भक्तिकाचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दीत आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या सेवा दिल्ल्या सेवा दिवंक आसच्या आनी प्रत्येक जण हें सगळें पवित्र थळ आज इतल्या उदरकथेक पावोवंक कारण जाल्ल्या सर आदल्या विगारांक आनी बरें मनान कुमो करच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप ताची विस्तार आशिर्वादा देवातान मागोवन दिवन दी म्हणून ह्या नोवेना वेळी आमी मागया लदिनेंत वांटो घेवया सोम्या काकुळ तामचीकर सोम्या काकूळ तामचीकर क्रिस्ता काकुळ तामचीकर क्रिस्ता काकूळ तामचीकर क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता देन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूळ तामचीकर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकूळ तामचीकर देवा पवित्रत्म्या सांतिसिमा त्रिंदाद एकाच देवा काकूळ तामचीकर गोंयच्या बेनावलींत जल्मल्ल्या सांजू देवास बापा आपल्या आवय बापोयच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजू देवास बापा दुबळीकायाची जिणी जिवोवचो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू देवास बापा सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजू देवास बापा श्रीलंकांत दगदोणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावुल्ल्या सांजू देवास बापा मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू देवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजू देवास बापा कोंतांचे भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू देवास बापा कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजू देवास बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर कश्टांवार दैरान सोसुल्ल्या सांजू देवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासत देवा लागीं विनाती करच्या सांजू देवास बापा भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या लिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजू देवास बापा देवाच्या मोगाची गोटसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजू देवास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले नोवेनाचे मागणे
ये सांजुजे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चल्लेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांग तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या कोपान समर्पितांव सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणयेन देवाचो अपरिमोग मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुटसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वखदायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवार सशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या आयकाळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उरपेस कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिपात शिकयलें आसा जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्तां आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचें आतेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारा जावन देवा सगी तूं आसाय थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनाती कर मौनपणी बोवाडटान आमच्यो गरजो सांजुजे वाज बापा मुखांत्र सर्गीच्या बापाक ओपून दिवया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर पासांत हांव आमकां राखून व्हर बावाडटाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्गीच्या घरान सासणाक जियोचें भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सोमयेचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजन आपली जिणी आनी मरणां जायती आजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उसवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकीन सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्मेचें बळ मेळ्ळो सांजुजे वाज सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे कथे विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगेवनपणाचो मुखो जोडून ससना संतोष बागोवंक पाव आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदा आसो कृपा
सांजुचे वाजता ओगला परिणाम तुका कृपा मागून दे बाबा विनासाठी नादा कृपया पेडी ನೀಡಿರೆ ಮಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಯೇಸು ಕರೆಯಲು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿದಿರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆ ವಾಜರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ದಾರಿ ತೋರಿರಿ ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ ಸತ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಬಾಳಲು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿರಿ ವಾಸರೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಾಗೆ ओंकार पुत्र सोवे ओंकार मुझे आशीर्वाद देवा सांज देवास बापा अम्मा पसोदनेतिक भगीवन कुसचे कृपे निवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.